नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर एक अशें व्यक्तिमत्व आसा जांकां अख्खें गोंय तांचे कार्या खातीर वळखताच. पण वयाची जेन्ना 90 वर्सां एक व्यक्ती पुराय करता तेन्ना त्या 90 वर्साच्या शिखरावेल्यान जग कशें दिसता, गोंय कशें दिसता आनी अशें गोंय जे घडोवपा भितर तांचो खूब मोलादीक वांटो आसा. गोंयची इंडस्ट्री कशी दिसता, उद्देगाचे जग कशें दिसता, ह्या सगळ्या गजालींचेर उलोवपा खातीर आमचे बरोबर आसात रामनाथ बाब कारेबाब. रामनाथ बाब, पयली गजाल म्हळ्यार मनांतल्यान थँक्यू फॉर एक्सेप्टींग आवर इन्विटेशन. कारण 90 वर्सां पुराय जाल्यात आनी अशी टायमार आमी ही मुलाखत करतात. सो हांवें ज्या विशयाचेर सुरवात केल्ली हांव तोच पयलो प्रश्न म्हणून विचारता. 90 वर्सांचेर जग कशें दिसता आनी गोंय कशें दिसता? हांव जवळ जवळ बिझनसांत जॉयन जाल्लो 1955 जेन्ना गोंयचेर इकॉनॉमीक इम्पोज जाल्लें, ब्लॉकेड जाल्ली, तेन्ना हांव सेंट झेवियर्स कॉलेजांत मुंबय शिकतालो आनी मुंबयच्यान येवपाक आयलो हांगा आनी तितल्यान ती इकॉनॉमीक ब्लॉकेड जाली म्हणटकीर म्हाका वचूंकय मेळ्ळें ना आनी नाद्यार म्हाका वचपाची हें नाशिल्ली, कित्याक म्हगेलो बापूय हांगा फार्मासी एकटो आशिल्लो आनी ताकाय ताची गरज आशिल्ली. म्हणजे त्या दृश्टीन हांव 55 पर्यंत आमगेले सगळी बिझनसा हातूंत सगळी दृश्टीन तुका सांगता. 55 जेन्ना पुर्तुगेज टायम आशिल्लो तेन्ना गोंय ऑल टुगेदर डिफरंट. तेन्ना पुर्तुगेज टायमाचेर एक कितें एक हें नाशिल्ली, टॅक्स नाशिल्लो, सेल टॅक्स नासतालो. त्याने हांवें जें पळयलां तेन्ना ऑल टुगेदर डिफरंट दॅट वॉट आय सॉ लेटर ऑन. 3 वर्सां वता 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 मागीर लिबरेशन जालें आनीक लिबरेशन जातकीर गोंयाक एक डिफरंट दिशा मेळ्ळी. एक म्हळ्यार सगळे टॅक्स लागू जाले. जो इन्कम टॅक्स नाशिल्लो तो इन्कम टॅक्स लागू जालो. गव्हर्नमेंट दिल्ली चेंज जालें, कितलीशेच येयली, इंदिरा गांधी वचून जनता दल आयली, कितलीशीच जाली. तेन्ना मोरारजी देसायान खुबशी रिस्ट्रिक्शन्स खूब हाडली. त्या आनी मागीर गोंयची आमची थिंकींग पळय आसा आमची वेपारी वर्गाची ती चेंज जावपाक लागली. कित्याक कितलें काम करप आनी शेवटी 50-60% टॅक्स फारीक करप, कितें अर्थ आहा म्हणजे सामकें. आनी तेन्नाच्यान एक लोकांचेर एक हें आयली, इतलो कितें करप. आनी ती सुरवात जवळ जवळ लोकांक कॅश वीक हाजेर गेली. सगळे बिझनस ऑफिशियल दाखोवप आनी कितें दाखोवप, चड बिझनस अनऑफिशियल दाखोवप, असो ट्रेंड सुरू जालो. तो हांवें पळयला. मागीर तुमी म्हाका ज्या प्रमाणे हें आसा, तुमी मनमोहन सिंगांकय मेळ्ळे न्ही ते जेन्ना देशाचे अर्थमंत्री आशिल्ले तेन्ना? हांव मेळ्ळो तो गोवा चेंबरचो प्रेसिडेंट आसतना. तेन्ना मनमोहन सिंगाक मेळिल्लो. पूण हाताची खबर तुका पळय सांगता हांव, हे खबरे लागून गोंयच सगळें चेंज जालें, बदल्लें. प्रत्येक जाण पयसो कसो करचो, स्मगलींग कशें करचें, इतल्याकच सगळ्यो लोकांचो हें गेलो, फोकस गेलो. आनी सिन्सियर बिझनसमॅन जवळ जवळ आवट जाले, हेंच जायना. सो दॅट्स वाय आय सॉ फ्रॉम माय यंग एज, एट द एज ऑफ 22-23 I joined my father when I was doing my inter arts in Xavier's College. But after that 55 बसून सगळी पळयतकीर आतां बसून मागीर जवळ जवळ लिबरेशन जातकीर ट्रेंड पळयतकीर खूब दुख्ख जाता म्हाका, निराशा येता. पूण म्हाका मुद्दम सर एक गजाल विचारपा, आनी हांव कित्या खातीर विचारता, गोंयच्या कॉन्टेक्स्टांतल्यान तुमी भाऊसाहेब बांदोडकरांचें प्रशासन पळयलें, हय, प्रताप सिंग राणेंचेंय प्रशासन पळयलें, तांचे स्ट्रेंथ, विकनेसीस, एडमिनिस्ट्रेशन कशें पळयता? भाऊसाहेब बांदोडकर आले, म्हगेलो माय फादर, हांगाचे काशिनाथ दामोदर नायक, अशी खुबशी मडगांवची मंडळी भाऊसाहेब बांदोडकराची खूब क्लोज आशिल्ली. म्हणजे MG पार्टीची जवळ जवळ ते एक मोठे बरे सदस्य आशिल्ले
आनी भाऊसाहेब बांदोडकर आमगेल्या घरा कडेन बसून आयल्यात. हय. तेन्ना भाऊसाहेब बांदेडकरांची एमजी पार्टी कडेन आमकां खूब कॉन्टॅक्ट आशिल्लो. आनी भाऊसाहेबाच्या वेळार कोणाकच केन्नाच एक जाल ना, धैर्य जालो ना एक पयसो घेवपाचो. तांची सामकी काम करपाची, फोकस करपाची एक वेगळीच हें आशिल्ली. आनी तांचे कडेन तेन्ना महाराष्ट्राचे बी बरे बरे चीफ सेक्रेटरी हे ते सगळे फ्रॉम महाराष्ट्राचे बरे बरे चीफ सेक्रेटरी नांव विसरलो आतां. पूण ते बी येतकीर ताणें भाऊसाहेबा सगळी फुडली दिशा कशी आसची, कितें आसची ही एमजी पार्टी ताणें बरी हें दिली तेन्ना. तर भाऊसाहेबा टायमाचेर खरो प्रोग्रेस जालो तो भाऊसाहेबा टायमाचेर. म्हणजे डॅम घे, ब्रिजीस घे, सगळी ते जे सुरवात जाली. सुरवात जाली आनी ते ताणें बरी करून केली. प्रतापसिंग राणे. प्रतापसिंग राणे इज रियली आय टेल यू इज व्हेरी क्लोज टू मी. इज इन द सेन्स आय थ्रू ए क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन, एक मुंबयचो डॉक्टर नार्वेकर म्हणून. तांगेले आनी मिसेस नार्वेकर बी ती गॅनोग्रेसी आशिल्ले तेन्ना आनी तो म्हाका सामको क्लोज डॉक्टर नार्वेकर. जेन्ना डॉक्टर नार्वेकर आयलो तेन्ना ताणें म्हाका एक दीस डिनराक आपयलो फोर्ट अग्वादाक. तेन्ना ताणें प्रतापसिंग राणे आनी बायलेकी आपयली. ती आमची वळखीची सुरवात. ती सुरवात आमची इतली बरी उरली, कितें जाण कोण इक्वेशन, पण दोगी जाणां आमी खूब क्लोज आयले. वेवलेंथ जुळ्ळी, एकमेकाचे विचार कळ्ळे, ताकाय म्हगेले विचार आवडले, ताणेंय म्हाका केन्नाय खूब एडवायस घेतलो. अशें करून आमची खूब हें जावन आज पर्यंत आयिल्ले आमचे कडेन खूब व्हेरी नायस पर्सन. तांचें प्रशासन कशें पळयता तुमी? तांचें प्रशासन हांव पळयत म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट गोवा गॉट ए व्हेरी गूड एडमिनिस्ट्रेशन. प्रतापसिंग राणे वेळार एडमिनिस्ट्रेशन एकदम बरें आशिल्लें. सगळी चीफ सेक्रेटरी येवन कोणी येवं सगळ्यांनी बरें करून आमकां होल टॅक्सेशन बिक्सेशन ते सेंट्रल गव्हर्मेंटान म्हण तूं, पूण लोकली पीपल हू वर मे बी इन गोवा मे बी म्युनिसिपलिटीज ऑर मे बी फादेंद म्हणटाले तेन्ना सेक्रेटरी सगळी चलताली. पूण म्हाका केन्नाच अशें दिसलें ना कितें बाबा कोणाकय पयशे दिवन कितें काम जाता पळय, केन्नाच जालें ना. प्रतापसिंग राणे हॅड गिवन ए व्हेरी गूड एडमिनिस्ट्रेशन. दॅट्स वॉट माय इम्प्रेशन. हांव कित्याक विचारता, तुमी इकॉनॉमीक ब्लॉकेड पळयलें आनी इकॉनॉमीक लिबरलायजेशनूय पळयलां. हय. हो टप्पो कसो आशिल्लो तुमच्या बिझनेसाच्या दृश्टींतल्यान? हो प्रवास कसो आशिल्लो? इकॉनॉमीक ब्लॉकेडा वेळार खूब प्रोग्रेस जालो गोंयचो. कित्याक जेन्ना मुंबयच्यान भाजी पालो बेळगांवच्यान येतालो किंवा कितें येतालें पळय, आनी आमी सगळीं मुंबयच्यान आमगे डिस्ट्रिब्युटरशीप सगळें आमकां मुंबयच्यान फार्मास्युटिकल म्हण सगळें आमी इंडियेच्यान हाडप, इंडियेची कंपनी कडेन एजन्सी घेवप. ही इकॉनॉमीक ब्लॉकेड जातकीर आमगेली सगळी ती हें पळय आसा दिस इज सप्लाय चेंज जाली. तेन्ना आमी आमगेले दृश्टीन वी स्टार्टेड इम्पोर्ट जालें. कित्याक पुर्तुगेज गव्हर्मेंटान भरपूर फॅसिलिटी दिल्यो. जवळ जवळ झिरो टॅक्स म्हणटा त्या भशेन टॅक्स आशिल्लो. प्रायसाचेर कांयच हें नाशिल्लो. कित्याक गव्हर्मेंट ऑफ पुर्तुगालाक हे गोंयची ही पळय ब्लॉकेड केल्या ताका लोकल सिटिजनाक एनकरेज करपा जाय आशिल्लें. बाबा पॉलिटिकली इंडिया बरोबर आमगेलें हें जायना, तुमकां जाय तशें आमी करता म्हण. आनी मायनींग इंडस्ट्री इतली बरी वयर सरली तेन्ना त्या काळार, तेन्ना लोकां कडेन भरपूर पयसो खेळप. 55 टू ऑनवर्ड्स आय सी हे तिनी म्हणजे चोगुले जावं, साळगांवकर जावं, डेपो जावं, ते सगळ्यो मायनी खूब मोठ्या सुरू जाल्यो. भरपूर एक्सपोर्ट सुरू जाले. देन गोवास इकॉनॉमीन हार्डली आमची पॉप्युलेशन 6 to 6.5 lakhs. बरोबर. तेन्ना लोकां कडेन हांव खुद म्हगेले हाजे बसून सांगता, कितें प्रायस म्हण तूं अमको जालो दॅट प्रायस पीपल यूज टू बाय. तसो हें नाशिल्लो. बरें मेळटालें प्रायस, रिजनेबल प्रॉफीट मेळटालो, बरो प्रॉफीट मेळटालो. गोंयकारांक वेपारान भरपूर पयसो केलो. तुमच्या जनरेशनाचे जे बिझनेसमॅन आशिल्ले ताणें गोंया खातीर खूब केलें आनी ते कितें कोणाक मदत करपाक जाय म्हूण केलें ना. अशी संस्था उबारली, अशी इन्स्टिट्यूशन्स उबारली, तातूंतल्यान समाज घडलो. सो तातूंतल्यान एक सोसायटी बिल्डिंगाचें काम जालें, फक्त सोसायटी हेल्पाचें न्ही.
आयचे बिझनेसमॅन पळयतकीर तुमकां दिसता ती तळमळ, ती लागणूक अजून आसा? आतां तळमळ इतली आसता, म्हाका खंयच्यान टॅक्सेशनाक जर मेळत जायत तर कोणूय डोनेशन दिता. हं. इन्कम टॅक्साचें म्हाका बाबा 30% डी मेळटा, कितें आसता तें. हय, 50% रिलीफ मेळटाले. तशें रिलीफ मेळटा जाल्यार ते कितें दितात. नाजाल्यार कोणूच बिझनेसमॅनाक एक बिझनेसमॅन कितें कांयच जालां अशें? कितें बदल्लां? बदल म्हणजे थिंकींग बदल्ला. कित्याक लागून? थिंकींग बदल म्हणजे कितें, प्रिसायजली बिकॉज प्रत्येकाक आतां दिसता कितें हांकां दिवन पयशे आमी कितें करतले. ती पळय तळमळ आसता. समाजा विशींची लागणूक कमी जाल्या. हय, समाजाची लागणूक अजिबात कमी जाली. वयल्यान सावथ गोवा, नॉर्थ गोवा ही सगळी कोंकणी खातीर बी सगळीं सुरवात जाली. ही सगळी म्हणजे एक वेगळीच हे जाली. समाजा भितर बसून एक दुफळी आयली. हांगाची चर्चील, लुईजीन ते एकठांय जाले. तेवटेच्यान नॉर्थ गोवा ते एकठांय जाले. तर हांव पॉलिटिक्सांत केन्नाच पडलो ना. म्हगे सगळे फ्रेंड. करेक्ट. एक दीस हांव खंयचे म्हाका ही ऑफर आयिल्ली तूं सावथ गोवाचो MLA जा म्हूण, खंयची पार्टीची? काँग्रेस पार्टीची. हां. तेन्ना काँग्रेस पार्टीन म्हाका कोण घेवन आयिल्लो ऑफर? विल्फ्रेड डिसोजा आयिल्लो. हां. विल्फ्रेड डिसोजा लुईजीनान सांगलें, कारे इज अ व्हेरी नोन मॅन. तूं ताका जिखता आशिल्ले तुमी? आं जिखता आशिल्ले? हांव जिखतलो आशिल्लो. हय. दिगंबरा पयलीं खबर. हय. हांव जिखतलो आशिल्लो, 100% जिखतलो आशिल्लो. हं. पूण म्हाका पॉलिटिक्सांत वचपाक अजिबात खोस नाशिल्ली. हं. कित्याक आय न्यू पॉलिटिक्स. म्हाका चड इंडस्ट्री, बाकी सोशल वर्क हातूंत चड इंट्रस्ट. ते खातीर हांवें म्हाका एक घरचीं म्हगे पप्पा तूं इलेक्ट्रीक हातूंत पडनाका भानगडी. राजकारणाची भानगडी पडनाका राजकारणी म्हणून. अजिबात भानगडी पडनाका. तेन्ना आमकां ते कोंकणी बिकणी सगळी खबर आशिल्ली. हय. तेन्ना विलीची कामां हें तें सगळें पळयतालें. तेन्ना हांवें तांकां सांगलें बाबा दोनी हातांनी की म्हाका नमस्कार. कशेंच कोण येना MLA जावपाची कसलीच खोस ना. आय एम सॉरी फॉर दॅट. आय वील डू वॉट एवर पॉसिबल बट नॉट इन नॉट इन एक्टिव्ह पॉलिटिक्स. एक्टिव्ह पॉलिटिक्स. राजकारणी कितली बदलल्यात? पयलींचे राजकारणी आनी आतांचे राजकारणी, आनी कितें बदल? म्हत्वाचो बदल कितें दिसता? आतां म्हत्वाचो बदल इतलो जाला. पयलीं राजकारणी मातशें कितें काम करता सिन्सियरली करताले. हांवें सगळीं राजकारणी पळयल्या जे सिन्सियरली कितें काम करताले. कोणाकी आस नाशिल्ली पयशे करपाची. पण आतां सामकी इतली चेंज जाली की प्रत्येक राजकारणी जो पॉलिटिक्सांत वता आनी जो इलेक्ट जावन येता तो पयलीं आपूण हाव मच आय कॅन मेक फॉर माय सेल्फ एंड नॉट फॉर द सोसायटी. आतां तर सामकीच दुर्दशा जाल्या. आय डोंट नो, आय एम नॉट BJP, आय एम नॉट काँग्रेस, आय एम नॉट एनी पार्टी. बट हांव सदांच म्हणटा मनी एंड करप्शन इज सेक्युलर म्हणून. ताका पक्ष लागना, धर्म लागना, जात लागना, काय लागना. कांयच लागना. त्या भशेन तुगेलें खरोखर जालें आज परिस्थिती इतली चेंज जाल्या. वायट दिसता गोंयचें. ज्या मनशान आमी 55 पासून काम केलां आनी आतांची जर पळयत दुर्दशा. खंयच तुका पयशे दिले शिवाय काम जायना. कसलेंच काम जायना. कोणा नांव घेवपाचें ना. पूण प्रत्येक जाण इज ओन्ली आफ्टर मनी. They don't care for Goa, they don't care for people, they don't care for poor, whatever it is. It's only for slogan. अमकी जातीचो अमकी हें तें ताजेरच भर. तेय बी स्लोगनच. तेंय स्लोगनच. समाजूय बदलला रामदास बाब. आनी समाज कसो बदलला? समाजाची गोंया विशींची लागणूक कमी जाल्या. कितें जालां? आनी तातूंतल्यानच घडये राजकारण्याक दिसता आसत हांकांच नाल्यार आमकां आनी कितें आसपा जाय. तूं खबर एक सांगता. हय. जेन्ना कोंकण लँग्वेज रेल्वे येवपाची थरयलें आनी सगळें पास जालें मधु दंडावती भितरनी, तेन्ना हांगा एक चळवळ सुरू जाली की कोंकण रेल्वे नाका. बरोबर. आनी ती कोंकण रेल्वे नाका म्हणपाक कारण सावथ गोवा चड. कित्याक मडगांवच्यान ती कशीच कोंकण रेल्वे नाका. कित्याक तर कोंकण रेल्वे जाली जाल्यार सगलो इंडियेचो लोक हांगा येतलो आनी गोंयच्या लोकांची आमी मायनॉरिटी जातले. एक थिंकींग तांकां जालें. खूब लोकां कडेन हांवें केलें. एज ए चेंबर प्रेसिडेंट ऑल्सो आय प्लिडेड टू देम वेन आय वॉज इन चेंबर. बाबा इट इज नॉट, इट इज फॉर गोवा. कम्युनिकेशन जाय आमकां, ट्रान्सपोर्टेशन जाय. ते खातीर कोंकण रेल्वे आयली जाल्यार गोंयची भरभराट जातली. आमी ते येतले आमकां हे करतले. पूण थोडे हांगाचे पॉलिटिशियन पळय आहात ते डिफरंट मायंड तांगेलें. आय डोंट वॉन्ट टू टेक
talk about Catholics or Hindus, something like that. हम्म. But they were afraid that चड हिंदू जातले, चड हे जातले, चड जातले. अशें करून ती कोंकण रेल्वेची भरपूर वाट लायली, डिले जालो. पूण फॉर्च्युनेटली फॉर अस मागीर दुसरी गव्हर्मेंट येवन ती कोंकण रेल्वे जाली. हम्म. आज तेच चड ट्रॅव्हल करतात आमची. पण हांव मुद्दम म्हणटा की हो जो भंय तेन्ना आशिल्लो, कोंकण रेल्वे लागून कोण भायली येवन आमी कांय मायनॉरिटी जालो ना गोंयकार. पण आज परिस्थिती अशी आहा की बाकीच्या फॅक्टराक लागून आमी म्हणटात की सगळे दिल्लीवाले येतात हांगा जमनी घेतात आनी कोण तरी येतात हांगा जमनी घेतात. हो जो सदां आज आर्ग्युमेंट आयकूं येता आनी एक भंय तयार जाला की गोंयकार आपल्याच राज्या भितर परको जातलो काय कितें, हो भंय तुमकां लॉजिकल दिसता? एब्सोल्युटली ना. एब्सोल्युटली ना. कित्याक लागून? कित्याक कितें जावं न्ही, तेय इंडियनूच. फाल्यां जर सपोजींग बार्देजाची ती डेव्हलपमेंट जालो, हॉटेल आयली, भरभराट जाली, तर लोकांकय जॉब्स मेळटा. समाजा दृश्टीन तें आमी पळयतना आमचे दृश्टिकोन चेंज जावंक जाय. तो दृश्टिकोन पयलींचो पळय आहा तो आतां वचूं जाय. कोणूय येवं, आतां तांगेर फक्त कितें जाता, बिकॉज ऑफ द मनी एंड हे तांगे ही सगळी हे दिल्लीवाले येतात आनी कोण येतात आनी कोण येतात आनी अशें करून ती लँड बींड पळय आसात ते लोक विकूंक लागले. कित्याक प्रायस बरो मेळपाक लागलो, भरभराट जावपाक लागली, हॉटेलां येवपाक लागली. हॉटेलाक ती जागो जाय. नवे नवे प्लॉट्स घेवन ताचेर 5 स्टोरीज 6 स्टोरीज बिल्डींग येवपाक लागल्यो. ही सगळी भरभराट जाली आनी थंय हाव टू मेक मनी ही प्रत्येकाली टेंडन्सी जाली. ऑल गव्हर्मेंट ऑफिसर कोणूय जर तूं सांग. आनी त्या हाणें सगळी एक ही करप्शनाची पळय आहा ती बेज सगळी तयार जाली. खूब करप्ट जालें आतां. तुम्ही डिसायड केलें की गोंया भितर फार्मास्युटिकल उद्देगाची सुरवात करपाची आनी मोठ्या प्रमाणात सुरवात करपाची. हें इन्स्पिरेशन खंयच्यान आयलें? सांगता. हें इन्स्पिरेशन म्हळ्यार खरोखर म्हगेले बापायन हाडलें. म्हगेले बाबान 1932 फार्मास सालसेत सुरू केली आनी सालसेत सुरू करतकीर ताणें बिझनस सुरू केलो. बरो बिझनस चल्लो. मागीर ताणें हे बिझनसा बरी वय जातकीर शी वॉज कम्फर्टेबल सामकी. ही वॉज बॉर्न एक्चुअली ही वॉज ऑर्फन बट ही बिल्ट द एंटायर नावेली फेस्ता दुकान गेलें ताणें आनी त्या दुकानाचेर ताका ₹200 प्रॉफीट जालो. एक सिन्नी मर्चंट बाबा सांगतालो तांगे मेमरी प्रमाणे ताणें म्हाका सांगिल्लें. एक सिन्नी मर्चंट कोण ललीत बाय काय कोण तो ताणें ताका खेळण्याची टॉयज बीस ती दिली आनी तूं विकून आपले पयशे दी म्हूण. बाबान ती आमगेली नावेली फेस्ताक एक पाद्री कडेन वचून तो जागो घेतलो आनी ताजेर ताणें ₹200 7 दिसां प्रॉफीट केलो. दॅट इज हीज कॅपिटल टू स्टार्ट फार्मास सालसेत तेन्नाची. आनी ती फार्मास सालसेत ताणें सुरू केली. हार्ड वर्क केलें, डिटर्मिनेशन आशिल्लें आनी तातूंत तागेर बरोच प्रोग्रेस जालो. पण 46 नंतर आनी सगळे प्रॉडक्ट हे बी घेवपाक 32 नंतर ते प्रॉडक्ट बिडक्ट सगळे थंय थिंकर्स थंय घेवप आनी ती हाडून कितें हांगाची 5 रुपया जर आसतले तर ₹4 अशें मेळटाले. ताणें ती सुरवात केली आनी ते भशेन ताणें हांगा हाडून आपूण स्वता सायकलींग करून नियर बाय सगळी विलेजीस पळय आहा माजोड्डा, कांसावले, नावेली सगळे कडेन ते भोंवन डॉक्टरां बिक्टरां सप्लाय करप. त्या भशेन तागेलो बरोच प्रोग्रेस जावपाक लागलो. आनी 46 जातकीर मागीर लिबरेशन हें जावपाक प्रोग्रेस बरो जालो आनी बाबा एक दीस सांगेलो मुंबय आसतना ताजे कडेन कांतीलाल मनीलाल म्हणून एक कंपनी आशिल्ली. ताजे कडेन तो खूब माल घेतालो आनी तो ताका बरो हें करता ट्रीट करतालो. ते कांतीलालान सांगलें काय मिस्टर कारे तूं इतलो माल घेता तुका आपल्याली एक कंपनी हें आहा फार्मास्युटिकल धाकली कंपनी आहा ती ठाण्या आसा मुंबय. ती आपल्याक बंद करूं जाय कोणाक दिवं जाय आपल्याच्यान ती चलोवं जायना. तुका जाय जाल्यार आपूण ती फॅसिलिटी दिवन तुका सुरू करता तूं कर म्हण. बाबान विचार केलो म्हाका फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरींग करपाची काय हें ना. पूण ताका फॉर्च्युनेटली एक गायतोंडे वसंत गायतोंडे म्हणटो एक मनीस थंय एक कंपनी फार्मास्युटिकल कंपनी काम करतालो.
तो गोंयचो असो बाबा ताका वळखतालो. ताणें तागेलो एडवायस घेतलो आनी तो कांतीलाल मनीलाल बाबा घेवन ठाण्यां गेलो. आनी ठाण्यां मारुती कराम मारुती रोडार ती फॅक्टरी आशिल्ली. ते टिंचर टॅबलेट बिबलेट करताले, बरी चलनाशिल्ली. म्हणजे ताणें सांगलें तुका आपूण जाय ती फॅसिलिटी दिता, तूं थोडे थोडे करून आपले वर्स भितर पयशे दी. अमकें कितें काय कितें म्हण ते बाबान ते डिसायड केलें घेतलो म्हूण आपूण. हम्म. आनी ती सुरवात बाबान केली. वसंत गायतोडे थंय दवरलो, मॅनेजर केलो. ताणें ऑफिस आपल्यालें सँडस्ट रोड म्हणजे ऑपेरा हावसा म्हऱ्यांत थंय वल्लभभाई पटेल म्हण नांव ताचें. आतां त्या थंय एक ऑफिस घालें द्वारकादास म्हणजे. आनी थंय बिझनस सुरू केलो. तो बिझनस सुरू करतकीर म्हणजे ही खबर इंडिपेंडंट जावचे पयलीं 46 खबर. मागीर जालें. मागीर ताणें हळू करून आपल्यालें ते मुंबय वचून त्या गायतोंडे बितोंडे वचून मुंबय, पुण्याक, कोल्हापूर हेच मार्केटां तांणी सुरू केलीं. हम्म. आनी ठाणे प्रॉडक्ट करप ती आमची खरी सुरवात. मागीर 55 जेन्ना इकनॉमीक ब्लॅकेट जाली तेन्ना बाबान सांगलें त्या भशेन आमकां खूब ताजो एक ब्लो जालो, हें जालो, बरोबर. धक्को धक्को बसलो. कित्याक पयशेय धाडूंक मेळनात, वचूंकय मेळना, कांय मेळना. हम्म. तरी पूण ताणें धिरान एक आपणें चलयली. थंय कशें करून पयशे पावयले, कितें केलें आनी ताणें ते गायतोंडेन ती पयली चलयली. लकीली 1961 लिबरेशन जातकीर बाबान ताणें वेळ केलो ना. 61 जातकीर 62 फेब्रुवारी म्हयन्याक मुंबय गेलो आनी ती कंपनी आपणें घेतली. हा. घेतली म्हणजे आपणें एडमिनिस्ट्रेशन जाल्यार आपणें घेतलें. तेन्ना बाबा एक्चुअली जाय आशिल्लें हांव गेल्लो, पूण हांव हांगा फार्मासी जाय आशिल्लो. बाबालेंय वय जातालें. म्हणटकीर बाबान सुरेशा म्हजो भाव आसा पळय, सुरेश कारे, हय. ताका सांगलें, तो BSc जावन तेन्नाच आयिल्लो. ताका सांगलें तूं इंडोकोचे हाजेर बस, जबाबदारी घे. तूं सांबाळ. नांव कशें आयलें इंडोको? पयलींसावन आशिल्लें काय तुमी दिल्लें? पयलीं नांव इंडोको आमी दिल्लें, तुमी दिल्लें. तें ताणें दिवना. तागेलें नांव आनी कितें आशिल्लें, गुजराती नांव. नांव कशें आयलें? इंडोको रेमिडीस म्हणटा हय. ते ताणें एक्चुअली म्हाकाय ती आयडिया ना. हम्म. नांव कित्याक तेन्ना खबरें टुडे इट इज सच अ बिग ब्रँड. इट्स बिग ब्रँड. या. पूण इंडोको रेमिडीस म्हणटा ती तेन्ना तो वसंत गायतोंडे आशिल्लो, आनी कोण आशिल्ले, ताणें सगळ्यांनी मेळून ती बाबा अमकी नांव दिवया या. म्हणजे ती इट्स नांव अ लवली नेम सामकें. ती नांव दिलें. हम्म. आनी इंडोको रेमिडीस सुरेशानी बरें काम केलें. हय. व्हेरी हार्ड वर्क केलें. 63 पासून हांव गेल्लो. हांव सुरेश वचून ती फॅक्टरी आमी ताब्यात घेतली, घेतली, सँडस्ट रोडार ऑफिस गेलें आनी सुरेशा हांवें थंय बसयलो. आनी तेन्नाच्यान सुरेशानी हार्ड वर्क करून प्रोग्रेस बरोच या. जालो. सामकें. 1961 म्हणजे 61 जातकीर 63 मागीर जो 3 लाखाचो सेल आशिल्लो वर्साचो, तो हळू करून 1.5 कोटीचेर पावलो. आनी मल्टिप्लाय जायत जायत आज 50 वर्सां जायत आयलीं. आतां तो 1500 क्रोर्साचेर पावला. सामकें. इतली व्हडलो प्रोग्रेस म्हगेल्या भावान सुरेशान केलो. ऑफकोर्स आमी तशें सगळे एकठांय, तिनूय भाव एकठांय, आमगेले अजुनूय शेअर्स आहात. हय. आनी ती पूण मॅनेजींग डायरेक्टर कंप्लीट तोच ताणी केलें. आनी बाबा हो चेअरमन. पूण म्हाका एक गजाल सांगात सर, की वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट हाडपा फाटल्यान तुमचो व्हडलो वांटो आसा. आनी ज्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी भितर आज इतले भुरगीं तर काम करतातच आमचे, बट इट हॅज बिकम वन ऑफ द प्रायमरी फार्मास्युटिकल हब ऑफ द कंट्री. ही स्टोरी कितें? हां सांगता. हय. हांवें पणजे फार्मास घेतिल्ली 1958. पणजे स्टार्ट केल्ली. 18 जून रोड. हम्म. लुजो इंडियन म्हणटा ती एक विजय सरदेसायला आजो पळया, हय. ताणें ती फार्मास आशिल्ली. हम्म. ती फार्मास बरी चलनाशिल्ली. ती बाबान घेतली. कित्याक तेन्ना आमचे कडेन सादारण भांडवली आशिल्लें. ती आमी ती फार्मास घेतली आनी हांवूय ते वचून येवन पळयतालो. म्हणजे 2-2 दिसांनी वतालो. त्या संदर्भांत म्हाका फार्मास चलयती आसतना प्रभाकर आंगले कडेन बरी वळख जाली. तो थंयच लागीं तागेलें स्पोर्ट्स दुकान आशिल्लें. हय. ते गार्डना मुखार. आमगेलें 18 जुनार. हय. तर प्रभाकर आंगले कडेन म्हगेली वळख जाली. आनी प्रभाकर आंगले भगवंत नायक आशिल्लो. भगवंत नायक, प्रभाकर आंगले. हांव वचून केन्ना जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना प्रभाकर आंगले कडेन बसप.
कित्याक ही वॉज नॉट ओन्ली ए गूड इकॉनॉमिस्ट, ही ऑल्सो हॅड ए गूड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स. हय सामकें. कळ्ळें? बरें पॉलिटिक्स, बरें सगळे तरेचे ताका हें आशिल्लें. आनीक बरो ताणें पुस्तक बसून बरयल्लें आसा. हय ताजे कडेन बसून पळय म्हाका जें पळय हांव ताका अजुनूय म्हजो गुरू मानता. पोबण्ण म्हणटा ताका. इतलो गुरू मानता. ताणें सगळें म्हाका हें केलें. त्या हातूंत प्रभाकर आंगले वॉज व्हेरी एक्टीव इन गोवा चेंबर. He was not president, but he was already active. He has worked as a honorary secretary like that. And we have all worked under Vasantrao Depo, Vishwasrao Chogule, and even with V.M. Sargaonkar. तेन्नाचे ते प्रेसिडेंट आनी बरोबर आयकॉन न्ही ते गोंयचे. बरोबर एब्सोल्युटली. त्या हातूंत संबंदा म्हाका चेंबरा कडेन खूब संबंद आयलो. आनी हळू करून चेंबराक हांव खूब एक्टीव घेवपाक लागलो. म्हाका ताणें इंडस्ट्रीज कमिटी अपॉयंट केलो आनी कमर्शियल एक्टिविटी अशी करून कितलीशे कमिटी हांवें गोवा चेंबराचें काम केलें. काय जाण दे वर व्हेरी मच इम्प्रेस अपॉन माय वर्क. आनी ताणें 91 म्हाका युनियनियसली प्रेसिडेंट ऑफ गोवा चेंबर केलो. 91 खबर. हय म्हणजे 91 खबर करता कित्याक म्हाका खबर आशिल्ली चेंबराची, कित्याक बरीच वर्सां हांव चेंबरा हातूंत बी आसा. मॅनेजिंग कमिटी आशिल्लें. पूण म्हाका एक सॅटिस्फॅक्शन नाशिल्लें की गोवा चेंबराचो अजून पर्यंत इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटाचो कांयच आमगेलो तसो प्रोग्रेस जावना. कित्याक आमकां कांयच करूं शक्य ना. आमी तेन्नाची प्रताप सिंग राणे कडेन बसून हें गेल्ले, पूण ताणें सांगलें एक्सेप्ट फॉर सेल्स टॅक्स एक्झेम्पशन आपूण आनी सेंट्रल सेल्स टॅक्साक कांय करपाक दिवंक शकना. शकना. इट इज विथ सेंट्रल गव्हर्मेंट. म्हणटकीर आमी डिस्कस केलें प्रभाकर आंगले बी सगळे आमी. आनी इट इज बेटर दॅट चेंबर डायरेक्टली दिल्ली कडेन रिप्रेझेंटेशन या म्हण. म्हणजे हांवें ठरयलें कितें एज ए प्रेसिडेंट तर आमी एक डेलिगेशन व्हरया आनी त्या संदर्भाक बरें एक रिप्रेझेंटेशन करया. प्रभाकर आंगलेन आमकां खूब हेल्प केली. गोंयची कित्याक जाली 2 5 year टॅक्स प्लॅनिंग आमगे कशें मिस जालें आनी ती गोंयची त्या खातीर कितें जालें हें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें. आनी आयची परिस्थिती तेन्ना आमी सांगलें ताका ही बरयली की आज गोंयांत खूब कॉलेजीस आयली. भुरगीं यंग भुरगीं भायर येतात, तांकां जॉब ना. सांगता खबर. म्हणजे आमी ती सगळी तयार केली. आनी त्या भशेन म्हाका एडवर्ड फेलेरन खूब हेल्प केलो टू गेट द अपॉयंटमेंट फ्रॉम डॉक्टर मनमोहन सिंग. तेन्ना तो फायनान्स मिनिस्टर. सो एडवर्ड फेलेरन म्हाका तो हें केलो आनी तो मडगांवचोच हांगाच रावता. बरोबर. म्हणजे आमगेले हातूंत बरी हें जाली. सो एडवर्ड फेलेरन म्हाका सप्टेंबर म्हयन्याक अमकी तारखेक तूं यो, 15 मिनटां तुका अपॉयंटमेंट दिला. ताका व्हडलो टायम नासता. बरें म्हळें. हांव एक 4 जाणांक स्पेशल मिटींग म्हागेली. बाबा अशें अशें म्हजी मनां आसा की गोंयचे खातीर कितें करतलो जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक कितें जाल्यार एक्झेम्पशन मेळूंक जाय. नाजाल्यार लोकल गव्हर्मेंटाक कांयच पावर ना. पयलीं युनियन टेरिटरी मागीर पूण कांयच जायना, पावर ना. तेन्ना आमी तें सगळें एक्सप्लेन केलें आनी दिल्ली गेले. मनमोहन सिंगान टायमार आमकां आपयलें भितर आनीक व्हेरी सॉफ्ट स्पोकन मॅन, व्हेरी स्मायलींग. आमकां आपयलें आनी बसयलें. वाय यू हॅव कम? आमी सांगलें आमकां वी हॅव कम बिकॉज वी वॉन्टेड सेंट्रल गव्हर्मेंट असिस्टन्स हेल्प टू डेव्हलप गोवा. आसूं लागलो. गोवा इज ए व्हेरी रीच स्टेट. युअर पर कॅपिटा इन्कम इज व्हेरी हाय. वाय यू वॉन्ट फॅसिलिटीज? नो सर. आमी सांगलें you are maybe that banks have a lot of money because lot of people from Goa are working in ships in Dubai, in African countries, and they remit money. Banks have a lot of money, but banks, although they have money, there is nobody taker because industries are not there. Who will take? So that's why I said people are suffering and young generation is more suffering. पयलीं भशेन आतां भायर वचपाची, मुंबय वचपाची जमना. तेन्ना कशें करून हांवें ताका बरें एक्सप्लेन केलें. 15 मिनटांचें ताणें अर्दवर वयर काडलें दिल्लीक. आनी बरें करून आयकलें. मागीर हांवें एकच रिक्वेस्ट केली. डॉक्टर म्हळें आमकां आवर फिलींग दॅट एटलिस्ट फॉर ए डे यू शूड कम टू गोवा. यू मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट, यू मीट द गोवा चीफ मिनिस्टर and try to understand exactly what we are telling is right or wrong. बरें म्हण हांसलो लागलो आनी सांगलो आय वील ट्राय म्हण.
आनी आमी एदुआर्द फालेर आशिल्ले, एदुआर्द फालेरूकय सांगलें, तोय काँग्रेसचो मिनिस्टर आसतना हय की कशें करून एक दीस तरी जे हाका फायनान्स मिनिस्टर गोंय हाडपा पळय म्हण. ते भशेन नोव्हेंबर म्हयन्याक सप्टेंबर गेल्या ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्याक गोवा गव्हर्मेंटाचें फायनान्स मिनिस्टर लेटर आयलें की तुमी मनमोहन सिंग इज कमींग ऑन सच ए डे, प्लीज ऑर्गनायज ए मिटींग विथ गव्हर्मेंट एज वेल एज गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड अदर इंडस्ट्रियलिस्ट. ते येतकीर आमकां रोखडें कळ्ळें, तें गोवा गव्हर्मेंटान कळयलें. हांवें आनी वेळ केलो ना. पयलीं म्हळ्यार सगळी तारीख ठरयली आनीक गोवा गव्हर्मेंटान सांगलें की डॉक्टर मनमोहन सिंगाची पयलीं आमी एक म्हळ्यार पब्लीक मिटींग घेतात, म्हणजे कला एकेडमीक. वी वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, inviting all the small scale, big scale, whatever industries एंटरप्रेनर्स. and entrepreneurs and try to talk to him. त्या भशेन म्हगेलें भाशण जालें, हांव उलयलो, मागीर आनी कोण कोण आशिल्ले जायते लोक उलयले आनीक ही वॉज बरें 1.5 hours spent. पेशंट. He said in his speech, I know the pulse of Goa. सादारण ताका आयडिया येयली कितें तरी खरेखर करूं जाय म्हण. करपाक जाय म्हणून. हय. सो सांजवेची परत म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आयली. गोवा गव्हर्नरान फायनान्स मिनिस्टराक डिनर दिल्लें. ते डिनराक विश्वासराव आशिल्लो, देपो आशिल्ले आनी म्हाकाय एज ए प्रेसिडेंट इनवायट केलो. थंय बी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी येयली उलोवपाची मेळ्ळी पर्सनली. सो हांसू लागलो, ताणें कांयच कमेंट केलें ना. पूण नेक्स्ट डे तो परत दिल्ली गेलो. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी जेन्ना युनियन गव्हर्मेंटाचें बजेट आयलें, ते गव्हर्मेंटाक गोवा डॉक्टर मनमोहन सिंगान 10 years टॅक्स हॉलिडे दिलो. इन्कम टॅक्स हॉलिडे फॉर इंडस्ट्रीज फॉर 10 years. टू टेल यू, प्रमोद, आय वॉज सो हॅपी बिकॉज एज ए प्रेसिडेंट आय वॉज ग्रेट इट वॉज ए ग्रेट अचिव्हमेंट. या आनी इतली आमची ही जाली, सगळे पेपरांनी आयले, ऑल इंडिया रेडिओचेर आयले. बरोबर. आनीक भायले जे हायली प्रॉफीट मेकींग युनिट्स आशिल्ले, फार्माचे खूब युनिट्स, तशें सिमन्स, बॉश, हे जे हायली प्रॉफीट मेकींग युनिट आशिल्ले ते सगळ्यांनी गोंया येवपाचें ठरयलें. आनीक प्रताप सिंग राणे कडेन आमी स्पेशल मिटींग घेवन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट केल्लो. पयलीं EDC कडेन केलो, EDCन वेर्ना पेट्रो सगळो डेव्हलप केलो. अशें करून विदीन 2-3 years Goa was full of industries. I tell you, we have to not only local people got the jobs, but we have to sometimes bring the labor from outside, from Sawantwadi. इतलो ओडो सुरू जालो. इतलो सुरू जालो. या सर, म्हाका ताजे उपरांत जो मुद्दम प्रश्न विचारपाक जाय आनी ताचेर म्हाका दिसता हो इंटरव्यू मुखारूच वचपाक शकना, तो म्हळ्यार विद्याविकास. तुमचो इन्वॉल्वमेंट कसो जालो आनीक तो इतली वर्सां कसो उरलो? सांगता. एक्चुअली आय एम नॉट ए एज्युकेशनिस्ट, टू टेल यू व्हेरी फ्रँकली. विद्याविकास मंडळाची जे सुरू केल्ले ते ॲडवोकेट गावणेकर बिणेकर मंडळी तेच चलयताले. म्हगेलो तातूंत इन्वॉल्वमेंट व्हडलो कांय नाशिल्लो, कित्याक आय वॉज बिजी इन माय बिजनेस. तेन्नाय हांवें कंपनी आमगे फार्मास्युटिकल सुरू केल्ली. सो तेन्ना विद्याविकासाची व्हडली प्रगती जाली ना. दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स तांणी सुरू केल्ली पळय, ते बड्ड्या एक घर घेवन थंय सुरू केली. पूण थंय सुरू करतकीर ते घराची बरी परिस्थिती नाशिल्ली आनी वी वेर अंडर द बॉम्बे युनिवर्सिटी. एफिलिएशन आमकां बॉम्बे युनिवर्सिटीचें आशिल्लें. सो बॉम्बे युनिवर्सिटीचे हांव गेलो, म्हाका ताणें फोर्सान आपयलो. हांवें एक चॅलेंज म्हण घेतली, कित्याक जायते लोक जे म्हणटाले रामनाथ बाब तूं घे, जरी तुका नासलें मॅनेजमेंट तरी बरो जावं न्ही, तूं घे पळोवया. सो हांव गेलो आनी फायल चाळटकीर म्हाका अशें दिसलें की बॉम्बे युनिवर्सिटीन एक लेटर धाडलां, अल्टिमेटम, की आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आहा आनी तुमचो हे प्रमायजीस सुटेबल ना. देन अनलेस यू हॅव गॉट ओन प्रमायजीस एज पर द रूल ऑफ द युनिवर्सिटी, युअर एफिलिएशन वील बी विथड्रॉन विदीन 1 year. दॅट वॉज ए शॉकिंग टू मी. म्हणजे हांवें विचार करून ते कमिटी तेन्ना आशिल्ली तेन्ना, बाबा कितें करपाचें. तेन्ना गावणेकरान बी म्हाका सांगलें, आमी दामोदर संस्थान जांबावले पत्र केलां तेन्ना 73-74
की मडगांवां कोमाक तांची एरिया हें आहा लँड जागो आसा आसा जागो आसा तो आमकां 10,000 स्क्वेअर मिटर तरी दियात. म्हणजे तें पत्र दामोदर संस्थानान कांयच एक्शन घेतलें ना, तशेंच दाबून दवरलें. म्हणटकीर तें पळयतकीर हांवें म्हणलें हें कित्याक केलें ना? ना ताणें कांय आमकां रिप्लाय धाडलें ना, गेले आमकां तितली हेंय दिनात. म्हणजे आतां कितें करतलो, कितें जाल्यार करूं जाय. कित्याक हें तर अल्टिमेटम आय शूड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोजिंग दामोदर कॉलेज एज ए प्रेसिडेंट. सो आय हॅव टेकन ए चॅलेंज दॅट आय वील सी हाव टू बी डन. हांव जांबावले वतलो गेलो प्रेसिडेंटा कडेन उलयलो, ताणें व्हडलो म्हाका हें दिलो ना. दुसरो खंय तरी प्रेसिडेंट आशिल्लो. म्हाका एकटे मनशान दुकळे म्हणटा ताणें एडवोकेट ताणें सांगलें तूं श्रीधर बाब काकुल्या कडेन वचून मेळ. ही इज ए व्हेरी पॉवरफूल आनी तो दामोदर देवस्थानचो प्रेसिडेंट पास्ट प्रेसिडेंट आनी व्हेरी पॉवरफूल मॅन. तूं ताका वचून मेळ, तो तुगेलें काम करतलो. त्या भशेन हांव पणजे गेलो, श्रीधर बाबा मेळ्ळो. श्रीधर बाबा म्हणलो अशें तें मला संस्था तें विकूंक जायना इतली खरी खबर. आतां दुसरे भशेन कितें करपाक जाय तें विचार करया. तूं जांबावले आयतारा आपूण सदां येता, तूं आयतारा यो. त्या भशेन ताणें फिक्स करतकीर त्या टायमार हांव आयतारा गेलो. म्हजे बरोबर वसंत कामत म्हूण सेक्रेटरी आशिल्लो तो गेलो आनी आमी श्रीधर बाबा मेळ्ळे. श्रीधर बाबा ते प्रेसिडेंटा विचारलें कितें जालां? ताणें सांगलें पत्र दिलां पूण आपणी एक्शन घेवं नाकाय. रूल कितें? तर मागीर आमकां तांगे तो लिगल मनीस आशिल्लो ताणें सांगलें रूल असो की 1 म्हयन्याची नोटीस दिवची पडटली पेपराक महाजनाची आपोवपाक. ती एजीएम घेवची पडटा आनी ती मागीर सुरवात जाता. म्हणजे करा मरे सुरवात म्हणे. तांकां श्रीधर बाबान सांगलें सुरू करात. ती सुरू करपाक कितें जालें तुमकां धाडा नोटीस. लँड आसा न्ही दिवपा आसा. आनी ताणें बरो कॉज तांगेलो कॉलेजा खातीर एज्युकेशना खातीर दामबाबाच्या आशिर्वादान तांकां मेळूंक जाय. तें ताणें आयकलें बाबा आनी ते भशेन ताणें सगळे पेपरांनी बी दिवन म्हाका 2 ते 3 म्हयन्यांनी ती 10,000 स्क्वेअर मिटर लँड कोमाक दिली. ती कोमाक दितकीर हांवेंनी बुशीर केलो ना. पयलीं काम केलें आर्किटेक्ट अपॉयंट केलो आनीक पठारे म्हणून आर्किटेक्ट बरो केलो अपॉयंट केलो आनी विदीन 2 years आय इवन बॉरोड सम मनी फ्रॉम गोवा अर्बन बँक. कांय नासतना कितें पूण दिलें लिजाचेर. पूण ती बिल्डींग 2 ते 2.5 वर्सांक हांवें दामोदर कॉलेज बिल्डींग बांदली अंडर माय कमिटी. आनीक इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय एम हिदायतुल्ला द वायस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फॉर्च्युनेटली हिदायतुल्लालो एक भावाल चलो काय कोण तो म्हजे बरोबर शिकतालो आनी ही न्यू मी ऑल्सो. आनी मागीर तो हांगा कन्सल्टंट म्हणून काम करतालो. ताणें म्हाका रेमतुल्ला नांव ताणें सांगलें आपूण अंकला कडेन उलयता आनी त्या भशेन ताणें ती तयारी केली. आनीक आमकां गोवा गव्हर्मेंट गव्हर्नरान तांकां लॅटर केलें आनी ताणें एक्सेप्ट केलें की आपूण अमके अमके वेळार येता. त्या भशेन आमी तयारी केली, रस्ते तयार केले आनी एम हिदायतुल्लान ती इनॉग्रेट केली. दॅट इज अवर बिगिनींग ऑफ दामोदर कॉलेज. ती बिझनस जातकीर मागीर आमकां बॉम्बे युनिवर्सिटीची एफिलिएशन मेळ्ळें. बरें जालें सगळें. म्हाका बुद्ध आनी 38 वर्सां मागीर तुमी उरले अध्यक्ष म्हणून. सांगता एक कितें जालें एकच 10,000 स्क्वेअर मिटराक जागो आशिल्लो तो पावनाशिल्लो. आमगेले बाबाले 75 years जाल्लीं इन 1982-83. तेन्ना आमी तिगी जाण भावांनी डिसायड केलें की आमी कितें डोनेशन एज्युकेशना दिवया आनी बाबा नांवान कितें जाल्यार करया. तेन्ना रामजोशीन म्हाका सांगलें कितें गोंया करतलो जाल्यार तुमी लॉ कॉलेज सावथ गोवा करात. कित्याक नॉर्थ गोवा कॉलेज आसा आपूण परमिशन तुमकां रोखडें दिता 1 म्हयन्यान. त्या भशेन गोविंद रामनाथ कार्य कॉलेज ऑफ लॉ आमी विद्या विकासाक डोनेशन दिलें आनी गोविंद रामनाथ कार्य कॉलेज करपाची एक भाड्या जाग्यार सुरू केलें परत. आनी ताकाय आमकां परमनंट जायच आशिल्लो. थंय तर 10,000 स्क्वेअर मिटर आनी फुडें कशें करतले. थंयच लागीं कोमाक जे दामोदर कॉलेज म्हणटा थंय खूब कोमुंदादीची लँड आशिल्लें. ते कोमुंदादीचें लँड कशें करून पळया म्हण हांवें मुगेलो आतांच पळय फेरेर आहा कार्लोस फेरेर तो प्रेसिडेंट तेन्ना तो बरो फ्रेंड ताका मेळ्ळो. तो म्हणलो एज ए फ्रेंड ऑफ युअर्स आय कॅन टेल यू वन थींग कोमुंदाद हॅज गॉट पावर्स
बट हाव फार आवर कमिटी वील एग्री आय डोंट नो. पण तूं म्हळें कशें कर, दीस इज अवर हे प्लॅन की दामोदर कारे कॉलेजाची बिल्डींग जावची आनी बाकी इन्स्टिट्यूशन जावची आनी मडगांवकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी शिक्षणाची मेळची. त्या भशेन ताणें ती पास केली, कमिटी कडेन केलें आनी ताणें 100 रुपया स्क्वेअर मिटर म्हूण आमकां जाग्याची दिली आनी ती 30,000 स्क्वेअर मिटर्स जाय आशिल्ली आमकां. मागतना आमी बरी मागिल्ली 40,000, पण 30,000 स्क्वेअर मिटर ताणें दिवपाची ठरयली. पण ती पसून 100 रुपयान म्हळ्यार जवळ खूब 30 लाख जाताले. म्हणटकीर म्हजेर आखांत आयलो कित्याक तितलो फंड आमचे कडेन ना. आनीक म्हणजे हांव तेन्ना फॉर्च्युनेटली फॉर मी प्रताप सिंग राणे वॉज द चीफ मिनिस्टर. म्हणजे हांगाचे कलेक्टरान सांगलें म्हाका, आय हॅव नो पावर्स टू रेड्यूस, यू गो टू सीएम अँड ट्राय टू सी वॉट यू कॅन डू. मग हांव स्वता ताका बरो वळखतालो तेन्ना हांवें प्रताप सिंग राणे सांगलें, हे 100 रुपया एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन जायना आनी बिल्डिंगेक काय गव्हर्मेंट काय हें दिना, फक्त सॅलरी दिता. तेन्ना म्हाका कशी करून तुगेली हे 100 रुपयाची कितें. प्रताप सिंगान पळयलो आनी हांसूं लागलो. अरे म्हालो, एज्युकेशन इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, गव्हर्मेंट. यू पीपल आर डुईंग, हाव यू कॅन पे 100 रुपीज आनी ही रेड्यूस इट टू 6 रुपीज. आनी ताणें तें हें केलें, कलेक्टर आसा 6 रुपीज स्क्वेअर मिटर लँड करून तांचे कडेन ती डीड केली. आनी आमी ते वेळ केलना ते 6 रुपीज करून ती सगळी जागा घेतली आनी 30,000 स्क्वेअर मिटर जागो घेतलो. मागीर जेन्ना जागो मेळ्ळो तेन्ना म्हाका दुसरी कॉलेज बांदपाक बी सोंपें जालें. तेन्ना गोविंद रामनाथ कारे कॉलेज तें आशिल्लें ताजें न्यू बिल्डींग बांदली. इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट गांवांत ती हायर सेकंडरी बांदली. अशें करून एक CBSE स्कूल बांदलें, तेंय केल्लें स्कूल. त्या विद्याविकास एकेडमी म्हणून व्हेरी फेमस, बरोबर, तेंय हांवें सुरू केल्लें. कित्याक म्हाका कितें आशिल्लें, म्हाका हांव मनोविकासाचो हें आशिल्लो ट्रस्टी. आनी तेन्ना म्हाका स्कुलाचे मदीं खूब खबर आशिल्लें. तेन्ना हांवें म्हणलें कितें, स्कूल जाले शिवाय KG बरें फावंडेशन म्हणजे स्कूल, KG ते PG, KG टू PG करया. त्या भशेन तें हांवें स्कुलाची ही घेतली, ती बिल्डींग बांदली आनी तो कॅम्पस म्हाका खूब हेल्प केली. म्हणटा दिगंबर कामतीन. दिगंबर कामतीन तेन्ना हांगा MLA म्हाका वॉटर पायपलायन, भितर टार रोड हाजी ताणें भरपूर हेल्प केली. नो डावट, आय शूड ऑलवेज एक्सप्रिसिएट. ती दिगंबर कामतीन म्हाका हेल्प केली आनी अशें करून तो सगळो कॅम्पस येदो व्हडलो जालो. सगळे आतां इट्स ए टेंपल ऑफ एज्युकेशन. लास्ट म्हाका 2 प्रश्न विचारपा ह्या तुतल्यान. वॉट एडवायस वूड यू लायक टू गिव युअरसेल्फ इफ यू आर 30 years old? तुम्ही इतलें सगळें आयुश्य पळयलें, 30 वर्सांच्या रामनाथ बाबाक तुम्ही कितें एडवायस करतले आतां 90 वर्सां वेल्यान? हांव इतलेंच एडवायस करतलो, बाबा शिकात, एज्युकेशन घेयात. 30 वर्सांचे रामनाथ बाबा, गोंयकाराक हांव मागीर विचारता तुमकां, तुम्ही स्वताकच 30 वर्सात जर तुम्ही आज आशिल्ले जाल्यार तुम्ही आज कितें एडवायस करता आशिल्ली? इतल्याच कारणां खातीर विचारता. तुम्ही स्वताचें फुल्ल आयुश्य पळयलां, 30 वर्सांचेर केल्ली खंयची डिसिजन किंवा खंयचे मिस्टेक जर केली नाशिल्ली जाल्यार बरी आशिल्ली अशें आज दिसता. आनी वॉट इज दॅट एडवायस टू 30 year old रामनाथ बाब? My advice is simple. I wanted Goa to develop, Goa to be educated, गोवा इंडस्ट्री येवची. हे 30 वर्सां आसतना बसून म्हाका तेन्ना बसून तुवें विचारलेलें तेन्ना बसून दिसतालें. आनी हांवें 30 वर्सांचेर DCI फार्मास्युटिकल सुरू केल्ली. तेन्ना बसून म्हज्या मनाक एक इंडस्ट्री, एक एज्युकेशन असोच विशय आसतालो. वेगळें आनी कांय ना. 90 वर्सांचेर तेच आसा. तेच गोंयकाराक एडवायस कितें आतां? गोंयकाराक एडवायस म्हणजे कितें, ब्रॉड मायंडेड जायात. पयलीं म्हळ्यार सामकें अशें नॅरो मायंडेड जावन अमको कॅथलीक, अमको हिंदू तें धरनाकात. ऑल वी आर ह्युमन बिंग्स. वी शूड डू थिंक वन थिंग, that we, our children, younger generation should educate, do some business, go anywhere in the world and try to see that how you progress your family. That's what I feel even today. I am telling my friends, बाबा हे तशी मनात नाकात, किजील नाकात, तितली भशेन ब्रॉड मायंडेड जायात आनी अशें काम करात. इतलेंच जर दवरलें जाल्यार म्हाका दिसता
सगळे जगाक बरी सुख शांतता आणि समाधान आसतलें. खूब फावटी तुमी दिल्लो एडवायस जो आसा तो कुशीक उरता आणि नाका आशिल्ल्या विशयांचेर आमी फुर्योज जातात. तो गोंयकाराचो स्वभाव न्ही, बट तरी आसतना अशे कांय एलिमेंट्स तयार जाल्यात की आमी फुर्योज जायत आसतात. सो तुम्ही बरें सांगले आज 90 वर्सांचेर. हांव कित्या खातीर हें म्हणटा रामनाथ की 90 वर्सांचेर एक आयुश्या कडेन पळोवपाचो वेगळो दृश्टिकोन येता आनी एक अनुभवाची वेगळी धार येता. ती आज अनुभवाची धार घेवन तुम्ही आमचे कडेन उलयले आनी एक लेंगदी जालो इंटरव्यू, पण तुम्ही म्हाका खंयच सांगलें ना की पुरो म्हणूनय हांव तुमचे उपकार मानता अंदाज आनी थांबता, कारण हे अनुभवाचे बोल आनी ही अनुभवाची शिदोरी ही फुडले पिळगे मेरेन पावोवप ही आमची जबाबदारी अशें हांव मानता. सामकी. आनी त्या खातीर आयची ही मुलाखत. पण तुम्ही वेळ काडलो आनी इतले मनमेकळेपणान उलयले. प्लेजर टॉकिंग. Thank you, Pramod. I'm very happy that you have taken my interview. And whatever I feel, I frankly told you. सामकें आनी मनमेकळेपणान उलयल्ली सामकें गजाल सदांच मनमेकळें. दुसऱ्याच्या मना म्हऱ्या म्हाका पावता. एज्युकेशन इंडस्ट्री हातूंत भरपूर म्हाका एक्सपिरियन्स मेळ्ळे आनी ते आजून म्हाका चेंबरां जावं विद्या विकास मंडळ जावं ते एक्सपिरियन्स तुका हांवें सांगलें सामकें. आनी तातूंत कशी भरभराट केली तेंय बी सांगलें. हय, अशीच जावची अशी इच्छा. अशी इच्छा. सामकें हांव ह्याच पॉझिटिव्ह नोटाचेर आतां थांबता. खरेंच मनांतल्यान देव बरें करूं. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हां. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.